आयच्या दिसाक म्हणल्यार 9 तारीख आयच्या दिसाक जे लेवल आसा ते 31 मिटर आसा आणि तुजी स्टोरेज आसा ती 65.40 मिलियन क्यूमेक आसा. आणि लास्ट टायम कंपेर केली जाल्यार ह्याच दिसाक लेवल आसले 34.79 आणि टोटल स्टोरेज 107.31 आसली मिलियन क्यूमेक. बट कंपेर केले जाल्यार व्हडले लास्ट टायमची थोडी चड आसली, पण ह्या वर्साक मातशी कमी जाल्या. बट भिवपाची अशी गरज ना, कित्याक आतां पावस पडला, भरपूर पावस पडला, सो स्टोरेज वाडत आसा, सो कमी जावपाचें ना. आतां तर डॅम बरोच उरतलो. उदक आतां खंय खंय तुमी करताय? आमी उदक हें आतां आमकां इरिगेशनाक दिता, आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल दिता, आनी ड्रिंकींग वॉटर पर्पज दिता. आनी इवन आमचे थोडे उदक काले वयता रिवराक, जे ओपा वॉटर ट्रिटमेंट तितून यूज जाता. तर स्टोरेजी लागून कांयच येना दिवपाक. सद्याक स्टोरेज आमची डॅमाची बरी आसा. आमी आसा साळावली डॅमाचेर आनी सगळ्यांत मोठो विशय जेन्ना गरमी जाता आनी खंय तरी पावसाची सिजन पावता तेन्ना उदकाची लेवल कितले आसता. आयज आमी सांगे WRT डिपार्टमेंटाचे जे डिपार्टमेंट AE आसा रिगन डिसुजा तेका मेळ्ळें. तेणी सांगलें की सद्या जी स्टोरेज आसा जी लास्ट इयर आशिल्ली तेज्याक थोडी कमी जाल्ली आसा, पूण पावस पडपा लागल्यान की तो प्रश्न आसा तेजेर भिवपाची गरज ना, कित्याक पावस ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा. पूण लास्ट वर्साक ह्याच 9 तारखेक 2021 34.7 RL आशिल्ले आनी स्टोरेज आसलेली 107.32 क्युबिक. म्हणटरी आतांची सद्या RL आसा ती 31 आनी स्टोरेज आसा 65.40. ज्या प्रमाणे तेणी सांगलां की उदकाचे जर अशेंच आशिल्ले आनी 1-2-3 म्हयने हे लेवल 31 आसा जे RL आसा ते तेजी लेवल 20 पर्यंत पावसर कांयच प्रॉब्लेम जावं शकना. म्हणटरी हे 11 जे पॉयंट आसा RL जे टोटल आसा ते 3 म्हयने सुद्दां चलूं शकता. आनी हेजेर आतां ऑलरेडी पावस चालू जाल्लो आसा, म्हणटरी उदकाचे प्रॉब्लेम क्रिएट जावपा ना. ह्या डॅमांतले मोस्टली यूज जाता ते उदक दोनच इंडस्ट्री, एक वेर्ना आनी एक जुवारी इंडस्ट्री. बाकीचे आसा ते खंय तरी एग्रीकल्चर हेका यूज जाता. म्हणटरी आतां जे प्रमाणे सांगलां की ऑलरेडी ह्या विशयाचेर जो उदकाचो विशय आसा ते 3 म्हयने जर सुद्दां पावस कमी आशिल्लो जाल्यार सुद्दां इश्यू जावपा ना. पूण सद्या कालच्यान पावस चालू जाल्लो आसा आनी हो विशय ह्या विशयाचो उदकाची शॉर्टेज जावपाचो विशय आसा तेजेर चिंता करपाची गरज ना अशें डिपार्टमेंटान सांगलें. हांव गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.